या देवी सर्वभूतेषु स्वस्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. आयज ह्या कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका जाल्यार अशें दिसता की कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सींतले सगळे देवी आयज ह्या प्रांगणात उपस्थित आसा. जोरदार ताळे तेंच्या खातीर. आयज ह्या कुमारजुवा मतदारसंघान आयोजीत केल्ले महिला मेळावो आनी ह्या महिला मेळाव्याक आमच्या मदीं हांगासर उपस्थित आसा सौ सुलक्षणाजी मॅडम, तशेंच रिमा भाभी, तशेंच आमचे राजेश भाई हांगासर उपस्थित आसा. तशेंच हेर मानेस्त हांगासर मोठ्या संख्येन उपस्थित आसा. तेंचे सगळ्यांचे मनाकाळजानसून स्वागत. आयज महिला मेळावो म्हणून आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्ली आसा. महिला ही खूबशे अशें काम करता, पूण काम करीत आसतना महिलांची दखल केन्नाच कोण घेयना. घेता? तुमीच सांगा, घेता कोणी? सकाळी उठल्या पासून ती रात्री झोपे पर्यंत तेंचें काम सदोदीत चालू आसता. सकाळी कितल्या वाजता उठता? 5 आणि झोपे पर्यंत तेंचें काम चालूच आसता. पूण इतले सगळे करता आसतना तेंचेर शाबासकीची थाप केन्ना कोणा कडल्यान मेळटा? केन्नाच ना. पूण खरेंच आमी आयज अभिमानान सांगपाक जाय, कारण आयज आमकां असो आमदार मेळ्ळो आसा जेंच्यांनी तुमचेर सगळ्यांचेर शाबासकीची थाप दिल्ली आसा. म्हणून तेंच्या खातीर एक मोठ्यान ताळयो तुमी मागच्यो. कित्याक अशें? कारण आयज आमी पळयता जायते सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उदूसून हांव आयकत आसलें आनी हांव खूब वेळ जालें भायर येवन बसलें आनी थंयसून हांव पळयतालें की हांगासर इतले वत सारके पडले आनी ती महिला जी आसा ती 3 4 येवन सायडीन ज्या जाग्यार प्लेस आसा त्या जाग्यार बसली. आनी हांगासून अनाउन्समेंट वचत आसलो की सेल्फ हेल्प ग्रुपाची कोण आसा तेंच्यांनी ग्रुपान बसची. आनी ग्रुपान कशी बसतली? कारण हांगासर वताचो एकदम स्ट्रॉंग वत आसल्या कारणान ती आपले सायडीन खंय तरी बसली. पूण हांव हे सांगपाक सोदतां की आमचे जे मतदारसंघाचे आमदार आसा हेंच्यांनी आयज सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर हांव सदोदीत आयकता की कितले तरी जावं ती भजन आसत किंवा फुगडी स्पर्धा आसत किंवा आनीक कितें आसत, अशे विविध तरेचे कार्यक्रम ह्या महिलां खातीर ते करीत आसता. सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की. अयोध्येक आवाज पावपाक जाय, येदो व्हडलो आसपाक जाय. बरोबर काय ना? दोनूय हात वर करून, दोनूय हात वर करून. सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की. सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की. बोलो भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाचा. राजेश भाई आप आगे बढ़ो. आवाज. राजेश भाई तुम आगे बढ़ो. भारतीय जनता पार्टी कुंभारजुवा मतदारसंघ आणि राजेश भाई खास करून आयोजित आयच्या ह्या महिला मेळाव्यात हांव तुमचे सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत करता. आयज जे हांव म्हणटा जाणे ह्या पूर्ण कार्यक्रमाची जबाबदारी घेतल्या आणि पेलून घेतल्या आणि हांवें सहज तांकां सांगलें की फाल्यां श्री राम मंदिर आणि श्री राम मंदिरान रामाची प्राण प्रतिष्ठा जावपाची आसा आणि ह्या कार्यक्रमाच्या पूर्व संध्येचेर येदो व्हडलो कार्यक्रम घेवपी आणि हांव म्हणटा ह्या कार्यक्रमाच्या तयारी निशीच हो कार्यक्रम घेवपी अशें राजेश भाईच आसूं शकता. त्या राजेश भाई खातीर आमच्यो व्हडल्यो ताळयो जावपाक जाय. कित्याक म्हाका खबर आसा की आयज प्रत्येकाच्या तुमच्या गांवांत वेगवेगळे तरेन तयारी सुरू आसतली. तुम्ही वेगवेगळ्या तरेन घरानय तयारी करतली आणि देगेतल्या देवळांत जी वेगवेगळी तयारी आसतली ती चालू आसतली. पण तरी सुद्धा राजेश भाईन आमकां आपयला आणि भाईन आमकां आपयला म्हणजे आमी कार्यक्रमात वचूंक जाय. आणि ह्या मायेन आणि ह्या मोगान तुम्ही आयज हांगासर आयला त्या राजेश भाई खातीर एक ताळी जावपाक जाय. आयज ह्या कार्यक्रमाचे मुखेली आमचे राजेश भाई
त्याचबरोबर त्यांची तितलीच साथ दिवपी जेन्ना आमी महिला मेळावा म्हणटा आनी केन्ना कशें आसा दादलो मुखार दिसता पण ताच्या फाटल्यान कणखर आशिल्ली बायल जी आसा ही सदांच त्याची सावली जावन फाटल्यान रावता अशी सावली आशिल्ली आमची भाभी रिमा फळदेसाई आमच्या बरोबर आमच्या महिला मोर्चाच्यो अध्यक्ष सौ आरती बांदोडकर त्याचबरोबर आमच्यो सरपंचा सौ मेधा पर्वतकर आमच्या बरोबर आसात सौ स्मिता सावंत त्याचबरोबर स्मिता सदानंद सावंत आणि सौ विंदा जोशी आणि त्याचबरोबर सौ रेश्मा मुरगांवकर हांगासर बऱ्या तरेन अशें सूत्रसंचालन करपी आमचे सागळेचे ऐश्वर्या च्यारी समोर बशिल्ले कित्याक महिला मेळावो आसा म्हणून तांच्यांनी म्हटलें की आमी सरपंच आसात पण तरी सुद्दां पुरुश सरपंच आसा म्हणून थोडीशी खुर्ची आमी सकयल घेता आणि आमचे डेप्युटी सरपंचाक हांगासर खंयसर तरी जागा दिता अशे सगळे आमचे सरपंच जे मुखार बशिल्ले आसा सगळ्यो आमच्यो महिला भगिनी ज्यो कार्यकर्ता ह्या नात्यान म्हणटात तशें पूर्ण कुंभारजुवा मतदारसंघान काम करतात आनी तुमी सगळ्यो महिला भगिनी आयज ह्या कार्यक्रमाक खास करून आयिल्ले आसा आयज जेन्ना फाल्यां येदो व्हडलो कार्यक्रम जावपाचो आसा आनी आमच्या श्री रामाची प्राणप्रतिश्ठा अयोध्येच्या त्या मंदिरान जावपाचें आसा तें सूख एक वेगळेंच आसा हें सूख वेगळें आसा कित्याक 500 वर्सांनी हें सूख मेळिल्लें आसा आनी आमी म्हणटा कितें जाणा आमच्या श्री रामाचे रियल इस्टेट प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा ताका स्वताचें आपलें घर मेळिल्लें आसा स्वताचें आपलें घर मेळिल्लें आसा आनी हें घर मेळ्ळें आसा पळय न्हू ती एक वेगळेपणूच आसता कित्याक प्रत्येक मनशाक दिसता की आपलेशें आपलें जन्मल्लें घर आपल्या कडेन आसचें आनी हो येदो व्हडलो निर्णय जालो सुप्रीम कोर्टान येदो व्हडलो निर्णय जालो आनी फाल्यां एक वेगळोच म्हणटा तसो जल्लोश प्रत्येकाच्या जिवनान आसा आनी श्री रामाच्या बद्दल उलयता आसतना आमी केन्नाच कौशल्या माते बद्दल विसरूच शकना कौशल्या मातेन येद्या व्हडल्या पुत्राक जन्म दिलो जाका आमी म्हणटा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भुरगो आसचो तर कसो आसचो जाल्यार श्रीरामा सारको भुरगो आसचो पण त्याच बरोबर आई कैकईकूय केन्नाच तो खंयसर तरी तेणी दुजो भाव करूंक ना आनी खरेंच जर म्हटलें जर रामायण घडलें न्ही जाल्यार कोणा खातीर रामायण घडलें तर आई कैकई खातीर रामायण घडलें आनी हें कित्या खातीर घडलें कित्याक हें लिखीत आशिल्लें हें लिखीत आसलें इतल्याच खातीर कित्याक आई कैकई ताका खंयसर तरी वनवासाक जेन्ना धाडलो त्या वनवासाच्यान म्हणटा तशें वेगवेगळे जी कामां ताच्या कडल्यान जाली पळय ती कामां केन्ना जावं शकताली जेन्ना तो वनवासाक गेलो तेन्ना सहज तेणें म्हटलें जशी म्हाका आई कौशल्या तशीच म्हजी आई कैकई बी आसा आनी एक जर आमी पळयलें मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ह्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामाच्या रुपान आमकां लक्षात दवरपाचें की तेचें मातृप्रेम आसतलें पितृप्रेम आसतलें भ्राता प्रेम आसतलें आनी एकनिश्ठ जी एक पत्नी व्रत जें आसा पळय न्ही हें जर शिकपाचें जाल्यार कोणा कडल्यान शिकपाचें श्रीरामा कडल्यान शिकपाचें म्हणून आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय फाल्यांचो उत्सव फक्त एक राम मंदिराचो उत्सव ना तो आमच्या श्रद्धेचो उत्सव आसा तो आमचो आनीक एक उत्सव आसा कित्याक ह्या उत्सवांच्यान आमी शिकता की आमच्याय भुरग्यान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामा सारके गूण आमी घालपाक जाय आनी ते गूण कोण फुडें व्हरूंक शकता सांगा पळया एक आई व्हरूंक शकता जशा कौशल्य मातेन कैकई मातेन एक श्रीराम घडयलो जो आसा पळय न्ही तसो आमचोय भुरगो जो आसा आमचे चली भुरगे जे आसा ते आमी बऱ्या तरेन घडोवंक शकता आनी ती सुरवात जी आसा पळय ती आई जावन आमी करूं शकता पण ती आई जावन सुरवात करता आसतना सगळें ममत्व जें आसता तें सुरवात करतना कोणा कडल्यान करपाचें स्वता कडल्यान सुरवात करपाचें जशें आमचे महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती बांदोडकर हांणी सांगलें केन्ना केन्ना आमी कितें करता जाणा सगळें विसरता सगळें करता आनी आपल्या बद्दल विसरता सो सगळ्यान पयलीं एक महिला म्हणून सुरवात करपाक जाय ती स्वता पासून स्वताच्या आरोग्याची काळजी घेता आसतना आमकां लक्षात दवरपाक जाय की आमी जर बरी जाल्यार आमची पूर्ण फॅमिली बरी हांव जर बऱ्या तरेचो वेळ आपल्या भुरग्याक दिवं शकलें जाल्यार बऱ्या तरेतले गूण हांव जर म्हज्या भुरग्याक दिवं शकलें जाल्यार फक्त हांव भुरगोच घडयना तर फुडलो एक बरो समाज घडयता म्हणून आमकां सदांच लक्षात दवरपाक जाय की आपण स्वताची काळजी पयलीं घेवपाक जाय दुसरी म्हज्या फॅमिलीची आनी फॅमिलीची म्हणटा आसतना केन्नाच संकुचीत रावूंक जायना आनी संकुचीत रावप म्हणजे कितें हांव म्हजो घोव आनी म्हजी भुरगीं हाच्या परतच फक्त जर सीमीत रावलीं जाल्यार सगळ्या जाणांनी जर फक्त इतलें सीमीत चिंतलें जाल्यार म्हाका सांग पळय व्हडली फॅमिली आमकां केन्ना मेळूं शकतली सदांच झगडी कोणा भितर जाता सांग पळया
प्रोग्रामानूय तसलेच दाखयता म्हणून आमचेर चड वायट इफेक्ट जाता. बरोबर काय ना? झगडी कोणा बायला मदींच दाखयली वता. सारकें सासू सून दाखयता, जावो जावो, बरोबर. आणि तेच म्हळ्यार सून मागीर जाव आनी नणंद आसतली, भावजय आसतली, अशा सगळ्या तरेची जेन्ना झगडी दाखयता पळय न्हू, तेन्ना आमचेरूय एक वेगळो असर येता. आणि त्याच्या खातीर आमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय, जेन्ना आमची फॅमिली आमकां साथ दितली पळय न्हू, तेन्ना आमी आनीक घटसाणीन फुडें वचूं शकतली. म्हजी माय आयज म्हज्या बरोबर ना, पूण आयज हांव ह्या हुद्द्याचेर पावपाक, इतल्या मेरेन पावपा खातीर तिचो खूब हात आसा. कित्याक अशें जेन्ना भायर सरून वतालें, तुमच्या मदीं आसतालें, तेन्ना सदांच तिचो साथ म्हजें घर पळोवपाक पळय न्ही सदांच आसतालो. हांव केन्नाच हें विसरूं शकना. म्हजी मायन म्हाका साथ दिलो म्हणून हांव आयज इतल्या मेरेन पावलें. म्हणून सदांच लक्षांत दवरपाक जाय, बायल जी आसता पळय न्ही ही सदांच दुगृही आसता, दोनूय घरा बद्दल चिंतता. तुमी म्हाका एका बायलेन सांगपाचें की आयज हांवें आईक घरा कडेन फोन करूंक ना. 2 दिसांनी तरी एकदा घरा कडेन फोन हो आसताच आसता. बरोबर काय ना? केन्नाच आमी विसरना. बायल दोनूय घरा बद्दल चिंतता, घोवाक तें व्हडलें टेन्शन नासता. पूण हांव सदांच म्हणटा, घोवानूय हें केन्नाय चिंतपाचें, जशी म्हजी माय कडेन म्हणजे म्हजी आई तशी म्हजी माय सुद्दां आसा. सो ताच्या खातीर एक लक्षांत दवरपाक जाय, आपली फॅमिली जेन्ना आपली स्ट्रेंथ जाता न्ही, तेन्ना आपल्याक काम करपाक आसा पळय न्ही खूब बरें पडटा. फाटल्यान आमी जेन्ना म्हणटात तशें आपली भुरगीं घरा कडेन आसता, तेन्ना कोण तरी जाव आसतली, म्हजी नणन आसतली, म्हजी भावजय आसतली, म्हजी माय आसतली. ही घरा कडेन जेन्ना लक्ष दितली पळय न्ही, तेन्ना हांव सहज वचून भायर काम करूं शकतलें. तेन्ना दुसरी गोश्ट आमी सदांच लक्षांत दवरपाची, ती म्हणजे फॅमिलीची काळजी घेवपाची आनी हे फॅमिलींतलें बॉन्डिंग जें आसा पळय न्ही सदांच बरें दवरपाचें. तेन्नाच लक्षांत दवरा, आयुश्य खूब सुंदर आसा, पण तें सुंदर आयुश्य आनीक लांब आनी बरें करपा खातीर जें आसा पळय तें आमच्या हातीन आसा. सो तो गोडवो जो आसा आनी तें प्रेम जें आयुश्यांतलें आसा पळय न्ही तें साबूत दवरपा खातीर आमी तुमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. तिसरी गजाल जी सदांच लक्षांत दवरा आनी मुद्दमून उलयता, आमी सदांच महिला सशक्तीकरणा बद्दल उलयता. हांव कितें नवीन करतलें ज्याच्या खातीर म्हाका 4 पयशे आनीक अधीक मेळटले. म्हजो घोव बरो कमयता आसतलोच, पण त्याची खंयसर तरी मदत करपाक हांव आनी कितें वेगळेपण साध्य करूं शकता. हांवें भाईक विचारलें, भाई वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडटात आनी हालींच म्हाका दिसता कला क्षेत्रांत सुद्दां वेगवेगळे फोक जे डान्सीस आसा हाचेंय हालींच कॉम्पिटिशन जालें. त्याच बरोबर अनेक वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा ते तुमच्या मार्फत जायत आसतात. पूण आमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय, हाचो फायदो आमी आनीक कसो बऱ्या तरेन करून घेतले. आमकां खबर आसा की वेगवेगळ्यो योजना आसा, ह्या योजनांचो फायदो घेवन हांव एक स्वताचो एक प्रस्थापीत खंयचो तरी बिझनेस करूं शकता काय कितें, जेणे करून हांव म्हणटा म्हयन्याचे हांव 5,000 जरी कमोवपाची जरी सुरवात जरी केली जाल्यार हांव तुमकां सहज सांगता की कितल्याशाच पटीन अधीक तुमी फुडल्या वर्सांच्यान तें करूं शकतले. पण खंय तरी सुरवात जावपाक जाय. हांवें खंयचो ती चिंतलें कितें ना म्हज्यान तें कशें जातलें, कोण म्हज्या कडलें केल्लें सामान विकत घेतलो, अशें जर केलें न्ही जाल्यार केन्ना ती सुरवातूय जावची ना आनी केन्ना आमी मुखार सरची ना. म्हणून हांव तुमकां एक सांगता, तुमच्या कडेन जो कला गूण आसा तो कला गूण तुमी वापरून म्हणटा तशी मुखार वचपाक जाय. आयज तुमकां खबर आसा कितलीशीच महिला भायर सरून कामाक वता. डे केअर सेंटरांची खूब गरज आसा आनी आई पेक्षा भुरग्यांक कोण बरी सांबाळूं शकतली. सो डे केअर सेंटर्स आसा पळय न्हू हो एक उत्तम म्हणटा तसो उद्योग म्हणून आमी पळोवं शकता. आमी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा, नर्सींग, आमी होम नर्सींग जें आसा पळय न्ही हें बऱ्या तरेचो एक म्हणजे स्वता एक वेवसाय म्हणून पळोवं शकता. अशा तरेच्या वेवसायांक खंयसर तरी तुमी फुडाकार घेवपाक जाय आनी आपण घर बसल्या आनीक वेगळी म्हाज्या कडेन जी कला आसा ती करून, जावं ते टेलरिंग क्षेत्रान आसतलें आनीक खंयच्याय क्षेत्रान कला क्षेत्रान वेगळें आसतलें, तें करून तुमी मुखार सरूंक जाय, जेणे करून खंयसर तरी हांवूय बी कमयता. आनी म्हज्या घोवाचो जेन्ना वाडदीस आसता पळय न्हू तर त्याचेच पयशे घेवन ताका गिफ्ट दी, तर म्हज्या पयशान हांव कितें तरी ताका बारीकशें गिफ्ट हाडटलें. इतलेंच जावपाक जाय. आनी हांव तुमकां सांगता ही धमक तुमच्या सगळ्यान आसा, पण खंयसर तरी सुरवात करपाक जाय. आनी चवथी गोश्ट जी सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा पळय न्ही ती म्हणजे समाजा प्रती हांवें कितें तरी दिवपाक जाय. राजेश भाई कडेन हांव उलयतालें. राजेश भाई म्हटलें की ना हाच्या पयलीं तुमी खंयचे तरी पंचायतीचे सरपंच कितें तरी इलेक्शन लडलेलें काय म्हणून. ना म्हणपालो, केन्नाच लडलो ना म्हणपालो.
आणि राजेश भाई तशें मातशे पयशे आमचे बरोबर काय ना पयशे म्हणटा आसतना आमी पळोवया की साऊथ गोंयांच्यान आमच्या हांगासर आयलेले पण तरी सुद्धा तुम्ही सगळ्यांनी इतलो माया मोग तांकां दिलो कित्याक दिलो सांगा पळोवया ते डायरेक्ट तुमकां इलेक्शनान तुम्ही वळखल्ली ताका ना केन्ना वळखल्ली सांगा पळोवया 5 ते 6 वर्साचे तेंचे जे काम आशिल्ले तुमच्या मदीं जेन्ना ते आसले पळय न्ही तेन्ना खंयसरूच तांकां अशें नाशिल्लें की हां बाबा हांव केन्ना तरी रावतलो इलेक्शनाक आनी पूण तुमी सगळ्यांनी सांगलें हय बाई तूं फुडें सरपाक जाय तूं फुडें सरपाक जाय तूं आमचो आमदार जावपाक जाय आनी त्या नेटान तांच्यांनी फुडें सरले आनी आयज आमदार श्री राजेश फळदेसाय ही आमदार जावपाची पदवी जी आसा ती कोणी दिल्ली आसा ती तुमी दिल्ली आसा म्हणून राजेश भाई इतल्या व्हडल्या पदाचेर आयज पावल्ले आसा आयज आमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय आमच्या मदलो एक भाव जेन्ना आमकां इतलो तेंको दिता आनी आमकां मुखार व्हरपाचो यत्न करता तांच्या बरोबर रावपाची संद आमी केन्नाच सोडपाक जायना आमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय की आयज भारतीय जनता पार्टी हांगासले आमचे गोंयचे नेतृत्व आसतलें किंवा केंद्रांतलें नेतृत्व आसतलें हें खंबीर आसा आनी त्याच बरोबर आमी एक लक्षांत दवरपाक जाय आमी सदांच म्हणटा हें डबल इंजीन सरकार आसा आनी जेन्ना गोंय सरकार आनी केंद्र सरकार वांगडीन काम करता पळय न्ही तेन्ना ताका आनीक एक नेट येता आयज म्हज्या बरोबर आई भगिनी आसा पळय न्हू तेंची एखादे वेळ थोडी भुरगीं जी आसतली पळय न्ही ती न्यू वोटर आसतली म्हणजे फक्त 18 वर्साची आसतली ह्या 18 वर्साच्या भुरग्यांनी वय वर्ष 8 म्हणजे जेन्ना ती खंयसर तरी दुसरेन किंवा तिसरेन आसतली पळय न्ही तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्रान येयलें पळय न्ही ते आतां मेरेन भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्रान तांच्यांनी पळयल्लें आसा म्हणजे दुसरेन आसतना पासून ते 12वी मेरेन त्या भुरग्यान नरेंद्र मोदी हे आपले प्रायम मिनिस्टर म्हणून पळयल्ले आसा एक लक्षांत दवरात त्या भुरग्याचेर एक वेगळोच इम्पॅक्ट आसा आमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय राजेश भाई सुद्दां एक बारीक घराण्यांतल्यान येवन म्हणटा तशें आयज येद्या व्हडल्या पदाचेर पावल्ले आसा आयज आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा एक बारीक घरांतल्यान वचून आयज गोंयचे मुख्यमंत्री जाल्लेले आसा आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी जेका खंयसर तरी चायवाला अशें म्हणून चाळयताले पळय न्ही तो आयज 10 वर्सां सातत्यान आनी परत 2024 सुद्दां परत नरेंद्र मोदीजी हेच आमचे प्रधानमंत्री जातले आनी एक लक्षांत दवरा हे सुद्दां एका साद्याच घराण्यांतल्यान येयल्ले आसा पण त्या साध्या घराण्यांतली ती आई ही म्हत्वाची आशिल्ली त्या साध्या घराण्यांतली आईन जेन्ना तो मोग दिलो तिका तें शौर्यत्व दिलें पळय न्ही ताच्या खातीर तो भुरगो आयज इतल्या मेरेन पावला म्हणून आमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय आमचे राजेश भाई जेन्ना इतलें बरें काम करता तुमी सगळीं जाणां आई आनी भयणीच्या रुपान तांच्या फाटल्यान उबी रावपाची गरज आसा काय ना तुमी सगळीं जाणां व्हडल्यान नेटान आवाज आसा काय ना तुमी सगळीं जाणां हो नेट सगळ्यां मदीं आसपाक जाय राजेश भाई सांगताले लास्ट एक बरो कार्यक्रम जालो भाभी तुमी येवपाक जाय आसली दोतोर येयलो म्हणून आनी तांणी म्हाका सांगलें 1000ची गर्दी आशिल्ली तेन्ना आनी तेन्ना बरोसो कार्यक्रम जालो हांवें म्हटलें हांव खूब सौभाग्यवान आसा कित्याक आयज 5000ची गर्दी आसा आनी आयज तुमी म्हाका आपयलें आनी म्हाका दिसता चड लोकां मदीं म्हाका येवपाक जाय आशिल्लें तें म्हजें सौभाग्य आशिल्लें म्हणून आयज हांव आयलां हांव तुमच्या लागीं एक मागतां आयज मकर संक्रांतीच्या निमित्तान आमी सगळीं तुमच्या कडेन मेळटा ह्या मकर संक्रांत दिसा हांव तुमच्या कडेन एक वायन मागता आसतना एकच मागता ह्या देशा खातीर परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जाय तेन्ना 2024 परत एकदा मोदी सरकार आमकां हाडपाचें आसा आनी तें मोदी सरकार हाडपा खातीर आमकां आनीक एक वायन दिवपाचें आसा तें म्हणजे राजेश भाईची केन्नाच साथ आमी सोडपाची ना सदांच आमी तांच्या बरोबर आसपाक जाय हो नेट ही उमेद सदांच आमच्या बरोबर आसूनी फाल्यांचो कार्यक्रम जो आसा तो भरगच्च करा कळ्ळें न्ही तुमचे जे देवस्थान आसा त्या जाग्यार श्री राम मंदिरांत सारखी जी तयारी आसा तशाच त्याच स्वरुपान जावनी म्हाका दिसता प्रत्येका कडेन वेगवेगळ्या तरेन तुमी तयारी केलेली आसा फाल्यांचो दीस एक दिवाळी म्हणून साजरो जावनी आनी म्हाका दिसता होच नेट तुमी 2024 आनी ताच्या उपरांत 2027 दवरतली हें तुमच्या लागीं मागता
आणि माझे 2 शब्द सोपयता. सगळ्यांचे देव बरं करू. नमस्कार. आजच्या महिला मेळाव्याक उपस्थित आमच्या मदी आमचे चीफ गेस्ट सुलक्षणा ताई सावंत, तसेच आमचे भारतीय जनता पार्टीची महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती बानोडकर मॅडम, तशीच आमचे ओल्ड गोवा पंचायतीची सरपंच बाय मेधा पर्वतकर, तसेच आमचे सांतिस्तूप सरपंच बाय स्मिता सावंत, तसेच आमचे दुसरे स्मिता सदानंद सावंत, तसेच आमचे कुमारजुवा पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच बाय विंदा जोशी, तसेच आमचे करमळे पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच बाय रेश्मा मळगांवकर, तसेच माझ्या समोर बशिल्ले बाकीचे सरपंच आणि बाकीचे पंच मेंबर, तसेच बाकीची सगळी माझी भाव भयणां आणि माझी सगळी भयणां आणि आई माझी हांगा बशिल्ले माझो माय मोगाचो तुमकां येवकार. आतां आमकां सुलक्षणा ताईन खुबशें कितें सांगलेलें आसा, बानोडकर मॅडमीन आमकां खूब कितें सांगलेलें आसा. खरोखरच हांव तेजें मुद्दाम जावन भाशण आयकतालो. हांव तुमचो चड टायम घेयना. आयचो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक लागून म्हाज्या फूल टिमीन भरपूर कश्ट घेतला आनी एक शॉर्ट टायमान म्हणजे तुमकां हांव चिंत्तालो की चल फुडें आमी कितें तरी प्रोग्राम दवरया. फाटल्या दिसांनी आमी सुद्दां लास्ट टायम आमी म्हटलेलें तुमकां की आमी फुगडी कंपिटिशन दवरया. हांव आमच्या महिला आनी भगिनीक म्हणजे म्हाज्या भयणीक आनी आवयक हांव इतलेंच ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां, हांव तुमकां एवरी टायम कितें नाल्यार कितें तरी तुमकां बिजी दवरपाक आमी प्रोग्राम करीत आसता. त्याच बरोबर सातत्यान आमी आमच्या मतदारसंघाचो विकास करीत आसा. आयज खरोखरच तुमच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इतले मोठ्या संख्येन तुमी आपलो एक वताचो आमी म्हाका दिसता आमच्या ऑफिसा कडेन आमी प्रोग्राम ठरयल्लो हो आयज सकाळी, पण काही कारणान आमच्या ऑफिसान इतले लोक जावचे ना म्हणून हांव खरोखरच आभार व्यक्त करता आमच्या ब्रदराचे, जो प्रेम सागर आमचो ब्रदर आसा ह्या मॉन्ट फोर्टाचो, तेजे आभार व्यक्त करता आनी खरोखरच ताका धन्यवाद दिता, कारण तेणी आमचेर खरोखरच एक बरो व्हडलो उपकार केला. आमी ब्रदराक पयर येवन म्हटलें काल नको पयर रास्ते बी सांजचें ब्रदर आमकां मातसो ग्रावंड जाय. आमचो जवळ जवळ म्हाजी महिला भगिनी म्हणजे म्हाजी भयण आनी आवय हेंचो एक हांव बारीकसो मेळावो दवरपाचो महिला मेळावो म्हणून. सो हांवें म्हणलें मातशें आमकां इल्लोसो ग्रावंड दिता. इवन तेंची फुटबॉल मॅची चालू आसलेल्यो. तो म्हणलेलो चल ओके तुका आमी दिता. आनी पयलीं आमी तुका केन्नाच ना म्हणलां, कारण जितली म्हाज्या हांगा मिटिंग्यो जाल्या तितले साक्षीदार तुमी सगळे जाण आसात. तुमी पयले आसतले ईच आनी एवरी मिटिंगेक 5,000 7,000 8,000 आमचे लोक जाता. आज आमचे कितें जालें, थोडे कडेन आमची बशी अजून पावल्योय ना, थोडे कडेन लोक आनी खंय उरले, हांव परत फोन एटेंड करूंकय पावलो ना. तरी सुद्दां तुमी मोठे संख्येन येयल्ल्या कारणान आनी ह्या मोठ्या वताचे तुमकां हांगा रावपाक पडल्या पासून तेका लागून खरोखरच हांव दिलगिरी व्यक्त करतां, कारण तुमकां खूब टायम रावचो पडलो. हांव चड टायम घेवपाक वचना, कारण फाल्यां आमचो मोठो प्रोग्राम आसा, म्हणजे प्राण प्रतिश्ठा आसा. तेका लागून तुमी प्रत्येक देवळान किंवा आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां आमी चर्चीन गेले, मशिदीन गेले, आमी सगळे देवळान सगळे जे आमकां कितें काम दिल्लें तितलें आमी आमचे जे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जो आमचो लाडको, जो आख्खे भारतभर सारको देश लोक हे जाल्लो आसा, म्हणजे भरपूर एक लोक तेका खूब मानूंक लागलेले आसात. तेणी जे सांगण्या वरून मोदीजीच्या नेतृत्वात खाल्ली, जे आमकां जे कितें काम पळय दिलां तें आमी करीत रावले. आनी खरोखरच तुमी मुद्दाम जावन फाल्यां इतलो प्रोग्राम आसतना सुद्दां तुमी आज येयल्ल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट टायम तुमी पळयलां हांवें फाटल्या दिसांनी कुमारजुवा एक आमी भजन स्पर्धा किंवा फुगडी आमी केल्ली. तुमी सगळ्यांक खबर आसा, आमचे सरपंच सगळे आसलेले बरोबर, तांकां सगळ्यांक खबर. आमी एक म्हटलेलें की आमी फुगडी दवरया आमच्या मतदारसंघान म्हणून. मदींच कितें जालें, थोड्यांनी म्हाका कितें सांगलें, आमच्या महिलांनी येवन सांगलें फुगडी की बाबा भाई तूं आतां दवरनाका, मातशें फुडें दवर, कित्याक भुरग्यांची एग्जामी आहा. ह्या कारणाक लागून आतां आमी करया तरी कितें करया प्रोग्राम म्हणून हो एक ल्हानसो कार्यक्रम आमी करया अशें म्हणून आमी फुडें सरले. आनी जेणे करून जितले आमचे महिला जे लिडर आसलेले, जे महिला ग्रूप आसा, ते सगळ्या ग्रुपांक आमी मॅसेज धाडलेली, पण काही कारणांक लागून थोडी मॅसेज आयज पर्यंत थोड्यांक पावली ना. थोडी म्हणटा बाई आमकां कोणीच सांगला, लास्ट मोमेंटाक आमी कितें करूं. सो आतां म्हणलें आमी फुडें परत दवरया. पण हांव तुमकां खरेंच सांगता, परत आमी म्हाज्या अशें मनान जालें, आमी इलेक्शन जालें की मागीर कोणाक विचारपूस करूंक वचना. अजून काय इलेक्शन येयलें ना, पण हांवें मुद्दम जावन फुगडी आमची फुडें धुकल्ली, म्हणून हो म्हणलें आमी कार्यक्रम घेवया. हांवें फाटीं फुड्यान कांयच चिंतलें ना.
तुमकां व्हरपाक हाडपाक परत तुमकां घरा पावयसर प्रत्येक गोष्टीचे आमी केअर घेवन हो आमी प्रोग्राम दवरलो. खरोखर आनंद दिसता, आनंद हे करता, कारण मोठ्या संख्येन तुम्ही येयले, आपलो इतलो मोलाचो टायम दिला तुम्ही, त्याच्या बद्दल तुमकां खरोखरच हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशें तशें 2च मिनटां सांगता, कारण प्रत्येक जाणांक फाल्यांच्या तयारीक लागून वचपाक जाय. आत्तां आमच्या सुलक्षणा ताईन सांगलेलें आसा, तेजें हांव बारीकशी, कित्याक हांव इतलें भाशण केन्ना आयकलें ना तिजें, पूण म्हाका खरोखरच खूब आनंद दिसता. आतां तिणें म्हटलें प्रत्येक गोश्ट कशी आईची. आतां तुमी म्हाजी आई आसा, भयणी आसा, आमी हे सगळे लक्षांत घेवंक जाय जे आतां कितें सांगलां तें. खरोखर हांव हेजेर खरेंच बरी स्टडी करतलो, आनी म्हाका खरेंच, कित्याक नेक्स्ट टायम जेन्ना पळय म्हाका उलोवंक जाय तेन्ना बरो प्रिपेर्ड जातलो म्हाज्या भयणी कडेन, म्हाज्या आवय कडेन उलोवपाक. कारण इतले मोठे संख्येन तुमी येयल्ल्या बद्दल तुमकां हांव खरेंच परत एकदां तुमकां धन्यवाद दिता. आनी हांवें राती ताईक फोन मारलो जवळ जवळ 10:30. दोतोराक सांगलें, कारण दोतोर म्हणालो भाभीक घेवन चल. भाभी म्हणालो इतली महिलाचो प्रोग्राम. बरें म्हटलें दोतोर. आनी हांवें राती ताईक फोन केलो, जवळ जवळ 10:30 जालीं. खरोखरच काळजांतल्यान हांव तिका धन्यवाद म्हणूंक सोदतां, कारण ताईन आमकां टायम दिलो आनी एका शॉर्ट हेका लागून, म्हणजे बारीकशा टायम ना हें करनासतना ती आयज हांगा येयली आमच्या मदीं. खरोच आमी सगळ्यांनी तिचें ताळी वाजोवन स्वागत करूंक जाय. थँक्यू ताई तुमकां. त्याच बरोबर आमची भारती बांदोडकर मॅडम, आरती बांदोडकर मॅडम, तशेंच आमचे सरपंच, खरोखरच सगळ्यांचे हांव आभारी व्यक्त करता तुमचो, कारण तुमी इतले बेगीन तुमी इतल्या टायमान येयले म्हणून. सो हांव चड टायम आनी घेयना. फक्त आमचो फाल्यांचो पळय प्रोग्राम आसा, सकाळीं आमी आमच्या ऑफिसा कडल्यान सकाळीं 9:30 एक रॅली काडटले. कोणाक टायम जर आसा ती आमी कुमारजुवा पर्यंत वयतले. कोणाक जर टायम जर आसा, हरशे म्हळ्यार आमी 500 लोक आसात. जर तुम्ही जर आनी कोण जर येयले, जर कोणाक इच्छा जर आसा जाल्यार प्रत्येक जाण आपापल्या घरान म्हणटो प्रोग्राम करतलेच, पण आमच्या ऑफिसा कडल्यान आमी रॅली ती कुमारजुवा आनी बाकीच्या देवळांनी आमी वयतले. जर कोणाक जर टायम मेळटा जाल्यार थंय येवचे. आनी फाल्यां आमची प्राण प्रतिश्ठा ह्या प्रोग्रामाक आमी प्रत्येक देवळांनी वयतले. त्याच बरोबर आमच्या मोदीजीन सांगलेलें आसा, आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें आहा की आमी प्रत्येक जाण आपल्या घरान 5 दिवे म्हणजे आमी दिवाळी करपाची आहा, दिवाळी मनोवपाची आहा. होय प्रत्येक जाणांक हांव रिक्वेस्ट करता, होय कार्यक्रम तुमी करचो. आजूबाजूच्या देवळान वयचे, थंय तुमी देवाचें दर्शन घेवचें. कारण तुमी जाणा 550 वर्सां म्हणजे ऑलमोस्ट 500 वर्सां तो फाल्यां आमकां दीस पळोवपाक मेळटा. इतलो बरो सुंदर हो आमच्या लायफान म्हाका तरी दिसना. आमी जर मोदी सरकार जर नासलेलो जाल्यार म्हाका तरी दिसना हो येत आसलेलो कसो. खरोखरच हांव देवा कडेन मागता तेंचें आरोग्य आनी अशेंच तेंचें बरें तें दवरचें, कारण हें आमकां आतां एक बरें रामराज्य आमकां पळोवपाक मेळटलें. त्याच बरोबर तुमकां इतलें सांगूंक सोदता की आतां वयच्या पयलीं आमचो आनी एक बारीकसो कार्यक्रम आसतलो. कारण वयच्या पयलीं आमी च्या बाकीचो सगळो आमी अरेंजमेंट केल्लो, तो सगळ्यांनी आतां घेवचो. कारण ताई कडेन टायम चड ना, कारण ती फाल्यांच्या तयारेक लागून बेगीन वचपाची आहा. ताई गेलो की आमी बाकीचो प्रोग्रामाक आमी फुडें सरया. आनी ज्या टिमीन जे आमचे सगळे भुरगे जे म्हाजे रात दीस वावुरल्या, सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण आयज सुद्दां महिला आमच्या ऑफिसान सकाळीं 30-35 इवन हांवें केन्नाच सांगलें ना, तरी सुद्दां महिला येवन आमचे बाकीचे सगळ्यांनी तेंच्यांनी आमकां हेल्प केला. आनी ह्या प्रोग्रामाक 4 चान लायिल्ल्या कारणान तुमच्या सगळ्यांचे हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जितली म्हाजी टीम रात दीस एक करून ह्या 4 दिसां भितर तांकां जेम ना कांय ना, रातचे 2 सुद्दां जाल्या, तांकां 3 सुद्दां जाल्या. जेवल्यार म्हणलें ना भाई आमी आतां जेयना, आतां वयता न्हिदता. अशें सुद्दां तेंच्यांनी काम केलां. विनोद म्हण बाकीचे सगळे टीम म्हण तेजी फूल आसा तितले तांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा. म्हाजो मोती म्हण बाकीचे सगळे तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचो साथ असोच आमकां जाय आनी असोच दवरा. आतां एकूच हांव एक घोशणा दिता, सगळ्यांनी दोनी हात वयर काडून म्हणपाचे, भारत माता की, भारत माता की. म्हाका दिसता आवाज मातसो कमी येता, मातशें रावन च्या पिवया, पूण बरो आवाज जावपाक जाय. भारत माता की. शाबास, थँक्यू. जय श्रीराम, जय श्रीराम. थँक्यू. देव बरें करूं.